काय बरो हॉटमिक्स जाल्लोला आमचो रातचे कोण तरी येवन रस्तो फोडटा, आपली कामां करता आनी दिसाचे ते पुरयता. आतां तुमी परत पळयता हांगासर रस्तो खणला. आतां सद्या आमी आहा पळय हॉस्पिटला कडेन वाड्याक, आनी थंयच्यान एक वॉटर पायपलायन वयता. ते उदक नी वाड्या लोकांक मेळटा. आतां 3 दीस जाले त्या लोकांक उदक ना. सो हांव कितें म्हणटा, जेन्ना तुमी काम करता रस्त्याचे जावं कसली केबल्स घालता, तुमकां फर्स्ट ऑफ ऑल खबर आसपाक जाय बाबा उदकाची पायपलायन आसा किंवा दुसरी कसली पायपलायन आसा म्हणून. तुमकां खबर ना त्या जाग्यार तुमी फोडटा कित्याक? आतां ह्या कारणाक लागून जे न्यू वाडेचे लोक आहा तांकां उदक मेळना. हेजो जबाबदार कोण आतां? सो हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी PWD मिनिस्टर आसा तेजे कडेन मागता जाता तितले बेगीन ती असली कामां करता ती बरे पद्दतीन करची. न्यू वाडे आनी वाडे दोन जाग्यार तो उदकाचो एक्झाम 3 दिसांनी इफेक्टेड आहा. जर ते कित्याक लागून ऑप्टिमम फायबर केबल घालपाचें काम चालू आहा आनी ते L&T एजन्सीन ते 3 वेळा आमची पायप फोडली. 160 mm पायपलायन चिकालीम जंक्शनाचेर 14 तारखेर फोडली. आमी रिपेर केली. 15 तारखेर केली. परतून तेणी फोडली आनी आज परत फोडलेली आसा. तेव्हा आतां काम आमी कंप्लीट केलां. पूण फाल्यां जर परत दोन फोडलें जाल्यार परत इफेक्ट जातलो. आज 3 दीस जाल्यार इफेक्टेड आहा उदक थंय न्यू वाडे आनी वाडे म्हणटा. सर तुमी तांकां कितें रिक्वेस्ट बी केल्लो? तांकां रिक्वेस्ट केलो आमी. पयले दीस फोडलो. तांकां सांगलें आमची पायपलायन आसा ती सोडून तुमी काम करा म्हणून. पूण तें आयकना ना. परत फोडली. आज सेकंड डे परत सेम रिपीट केलें आमी. तांकां सांगलें तुमी ट्रायल पिट्स मारा, आमचें एक्झॅक्ट पायपलायन लोकेशन खंय आसा तें तुमकां कळटलें म्हणून. तर पूण तें आयकना ना. परत फोडली. म्हणजे 14, 15 आनी 16 3 दीस सारके फोडिता ते पायपलायन. आज सुद्दां फोडलेली ती आमी आज रिपेर केली. आतां मॅसेज येयली की रिपेर जालो म्हणून. आनी तांकां हेवूय वॉर्निंग दिलां हांवें, फाल्यां जर परत तुमी फोडली जाल्यार आमकां पुलीस कंप्लेन करची पडटली म्हणून. तांकां काम चालू आशिल्लें. तांकां सांगलेलें आमी आमचो एक मनीस कंटिन्युअस आमी उबो दवरतलो म्हणून. पूण दिसाचें तें काम करिना. जेन्ना आमचो मनीस वयता 5:30 ते 6 नंतर तेन्नाच तें काम करता आनी रातभर तेंगे काम चालू आसता. आनी ट्रायल टेस्ट पीट मार म्हणलें तिवूय तेणी टेस्ट पीट मारूं ना. आनी जेन्ना पायपलायन फुट्टा तेन्नाच ते मागीर आमकां ऑफिसान इन्फॉर्म करता. आमची सप्लाय नॉर्मल रातची आसता. दिसाच्या वेळ म्हळ्यार फुटल्या आमकां ते कळोन दिता. रातचें आमकां चड रोखडें प्रेशराचें उदक भायर येता न्ही तेन्ना मागीर रोखडें कळटा. पूण मेन म्हणल्यार आमचो मनीस जो दवरता तो नासतना तें काम करता.